आयतार 2 जून 2024 जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब. मुखेल वळ हे मोजें रोगोत कोराराचें रोगोत सोमेस मनशा पासत हांवें तें वारोवचें आसा. नियाळाक आदार. इजिप्तांत गुलामपणांत जियेतले इस्रायल पोरजेक देवान मोइजेसाच्या फुडारीपणा खाल तांकां गुलामपणांतली सोडयली. स्वतंत्र जाल्ले पोरजेक देवान आपल्यो आज्ञा दिल्यो आनी त्यो बावार्थान पाळतोल्यांच्या संकश्टांत वांटो घेतलो. तशेंच कश्टवतल्यांक पेकोवणी फावो करतलो, पातोक आदरतल्यांक बोगशितलो म्हूण वासायले. मोइजेसान मेंढऱ्याचे योद्न भेटून मोनजातीच्या रोगतान हो कोरार स्थापलो. पूण गुलामपणां मेकळे जाल्ले इस्रायलीत रोखडेच देवाक विसरले. ताचे मांदामेद मोडून परत पातकान जिवंक लागले. तेन्ना देवान आपल्या पुताक मनशा कुळाचे सोडवणेक संवसारांत पाठयलो. जेजून आपणाकूच बलिदानाचो मेंढरो कसो भेटोवन आमची पातकां भोगशिली. आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब समोरबता. आयच्या शुभ वर्तमानांत शिसा सांगाता पास्कां जेवणा मेजार जेजू उडो मोडून घेयात ही म्हजी कूड म्हूण सिसांक दिली आनी उपरांत पात्र घेवन हें म्हजें रोगोत कोराराचें रोगोत सोमेस मनशा पासत हांवें तें वारोवचें आसा म्हूण शिसांक पळयलें. शेवटी आमकां पातकांतली सोडवूंक कुर्सार मरून ताणें आपली बासावणी पुरी केली. देवाक मिसा बलिदानां असली वर्ती दिनवासतेची भेट वो मागणें आनीक ना. शिताबेन मिसांत वांटो घेवन तातूंत मेळटोलें जेजूचें रोगोत मांस शेवूंक अंतरेकुया. म्हजो थाराव. हांवें देवाक केल्ली बासावणी पाळूंक प्रयत्न करतलों.